उदक येना म्हणून भरून दवरता पण आता हांगासर डेंगू केसीस वाडल्या भरपूर तुमकां मात्तूय भंय दिसनाका म्हणटा ब्रिडींग जालां मरे मागीर तरी आसतना उदक भरून दवरता तुमी पण ते डेंगू सामकें डेंजर न्ही तुमकां खबर आहा न्ही आमी रिपोर्ट केल्ले त्या प्रमाणे जवळ जवळ 5 डेंगू केसीस हांगासर मेळिल्ले आसा आनी तेजे उपरांत जी आसा ही मेडिकल टीम जी आसा हेल्थ ऑफिसर पार्सेकर हेज्या अंडर सगळे जे तेंचे कलीग जावं ते ऑफिस जे सगळे आसा ते सगळे हांगासर आतां कालच्यान हांगासर सकाळच्यान भोंवतात। हांगासर पळोवपाक गेल्यार सगळी एरिया आसा ही चडशे लोकांनी भाड्यांनी दिल्ली आसा, भाड्यांनी लोक रावता आनी मेन हांगासर प्रॉब्लम म्हणटा तो लोकांक हांगासर उदक टायमार येना। उदक टायमार येना त्या कारणान रातचे 1:30 बीन येता म्हणून हे लोकांनी सगळ्यांनी बॅरलांनी उदक भरून दवरलेलें आसा। ज्या घरांनी माझी 2 दिसां पयलीं टीम गेल्ली त्या घरांनी तशेंच उदक बांदून दवरला। पीपल आर नॉट कॉपरेटिंग। हेल्थ टीम कॅनॉट विजीट एवरी सिंगल हाऊस अँड टेल देम अगेन अँड अगेन अबाउट हाऊ टू स्टोर द वॉटर। कोणच आयकना। थोड्यांची घरां लॉक आसा तरी तेंचे बॅरल भरिल्ले आसा। ते खंय गांवान गेल्या तेंचे आमी आतां शेजाऱ्यांक सांगून दवरला थोडी बॅरल्स रकयल्या। सम ऑफ द रेजिडेंट्स वेर अगेन्स्ट ते आमी गाळी मारताले आमकां की आमी बॅरल्स रकयता म्हणून। तेंचे उदक टायमींग कितें डिफरंट आसा दिसता। त्या टायमारची ते घरां आसना कामाक गेल्ले आसा सो ते उदक तूं भरून दवरता 2-2, 3-3 दीस 4-4 दीस। थोडे आतां जिथे ब्रिडींग आसा ते 1 वीक चड आसा न्ही। घरान एका मनशाच्या घरान 3 मनशां रावता आनी 5 व्हडले बॅरल भरून दवरल्या। पंचायतीन जावं स्थानीक जो मंत्री आहा शिरोडेचो MLA बाब सुभाष शिरोडकरान हेजेर लक्ष घालून तांकां उदकाची सोय करून दिवची, रेग्युलर उदक करून दिवचें तांकां जेणे करून उदक स्टोर करून दवरचें म्हणचें ना आनी हे डेंग्यू केसीस खंय तरी बंद जातल्यो म्हणून। दत्तगडेच्यान स्टुडंटा खातीर हांव विवेक प्रभू।